सुबीत आणि सुंदर पदाचे जायते संदेश आपल्या पदांनी सांगिल्ले आसात, पण त्यामध्ये जागृती, भद्रती, सुरक्षा, स्वसुरक्षा या संगतीचेर नदर उरोवन लिखलेल्या पदामध्ये आसा एक सुबीत पद, जुडो कराटे. आणि हांगासर या वेदेक तेगा कराटे खेळटलींच येतात. अन्ना, मेगन आणि प्रेरणा जरूर तुमच्या ताळयांच्या आवाजान.
पूण काळ रावना वेळ धांवता आनी अशें सारते आसतना 2006 इसवी वेल्फी मेना रबिंबसांचो सुपुत्र विश्वास शर्लिना सवे लगीन जाता आनी लगीन जाल्ल्या उपरांत हे सगळे संगीत कुटाम मुटल्या वर्साच्या पयल्या जानेर तारखेर ब्रह्मावन सरल्या वेल्फ नायट कार्यावळा वेळार एक अपुर्बाचें संगीत कुटाम हें पद सांगताच गायतात आनी हाची एक झळक पडद्याचेर आमच्या भाशेन आमी गायता गायना आमची आनी जातात आमची जबाना आमची गाणं गाता आमी कोंकणीच्या माना कोंकणे विने आमी जियेना बेसांव देवाची मागून कुटुंबाची जिवीत गायन करून साक्षी गावपाचे आमी बऱ्या कार्यान गरजेता प्रोत्साव दिलेल्या कोंकणी लोकांचो उगडास केन्नाय काळजांत दवरता प्रोत्साव दिलेल्या कोंकणी लोकांचो उगडास केन्नाय काळजांत दवरता कोंकण शहरांतल्या मंगळुरांत रावचे कोंकणी उलोवचे गायना गावचे कोंकणीचे व्हडपण गाजोवचे एक संगीत कुटाम आमचे अशें तशें ह्या अपुर्बाच्या पदां सुवें जिवीत सरता आसतना विणा आर्तर सवे लगीन जावन दोहा काताराक पावता आनी पूत विश्वास शर्लिना सवे लगीन जावन कुवेटाक वता आनी ह्या एका आयन पावंड्यार परत तिनसो दोगां घरांत नेंगी आनी ह्या दोगांच्या मोगा बांदांत त्या घरांत कसलंगी एक एक सुरपण दोसता आनी तवळ ताणें एका सोबीत उतरांनी लिखलेली कविता आसा तो 9 पदां घडतालो बगार कविताय ताणें लिखल्यात आनी ती कविता अशी आसा हांव कंतार मेस्त्री म्हजी पतीण घर स्त्री उतर प्रायर धरूंक सत्री आमकां एक पूत एक पुत्री भुरग्यांक वागोवंक बरे गतीन गाडयेक बांदच्या बैला रितीन गोडल्या वामी सतान नितीन हांव आनी म्हजी पतीण चिंतले आमी आज रावया तांकां पयिल्ले वाटेक लावया फाल्यां तांची जोड येताना कितें जाय तें बसून खावया विस्की गोटयेत गोडशें कावयेत होय आमकां तांकां आयवूं येना 35 वर्सां सांडलेलें सुकू आतां भोगूंक निर्मोण येना डीडी पयिल्लें बँकाक येता तांतलें थोडें दाखतेर घेता वखदां शॉपाक भरपूर जाता उरिल्लें कितें आमच्या पोताक आयंडे गळून ताळो सुकला दोळ्यांक सोडून बसल्यांत वकलां जोरून गेल्लीं 35 वर्सां फाटल्यान रावून करतात नकलां फाटल्यान रावून करतात नकलां ताची कविता ताच्या जिवीत ताची सतां ताणें गायनांनी आपल्या उतरांनी कवितेनी लिखल्यान पूण ताच्या सुवें लिखाणांतलीं जायतीं गडितां आसात ओडोलो येवनो ताचो आदलो कास दोस्तू डल्ला कितें सांगून गेल्लो आल्या पयल्यान सांगता एडियाबान आनी विश्वासान सांगलां आज जोक सांगूंक नात करेज मातसो काळ लोकांक घुसपडाचे हांसचेंगी सिरियस रावचेंगी म्हण देखून तो लिंगडिता मात सांगूंक सांगल्यान आसूंक ना गे आसूंक ना
चिंतून मागीर घरा वचून हांसूंक तर तुम्ही असा नाकात तूं हांस. विल्फेबाच्या गणितांतली जायतीं गणितां तुका गुप्त आसात म्हूण आयकलें होय विशेष जावन कहली परां गुप्त आसात तुका सांगाता बरा ओट्टू रावून खेळटाल्यात खंय हें खंय तें कहले बरा खेळ खेळटाल्यात तुमी खेळ म्हळ्यार आमी इस्पिटा खेळटाले हांव. मागीर क्रिकेट, मागीर लगोरी, अगोरी कबड्डी. कबड्डी खेळटाल्यात वेस्ट इंडिजचो प्रभू आयला होय चिकागोतो. तो येवन सुमार दीस जाले जें ताका पळयतना म्हाका एक उडास येता. हा ताजे एक गजाल एक घडल्या विल्फिगर. तो वळू चिकागो वचून आसलो गांवांत ताल्लो वो मेडिकल रफ जावन आहलो आमचो वेस्ट इंडिजचो प्रभू. हाका पयले विकनेस नांतूर म्हणटाले. एक दीस हो आयलो विल्फिगर. हांव विल्फिगर लागीं उलोवं नासलो. विल्फी त्यार तिल्लो हुशार नासलो. इल्ली तकली फटाफट आंग पांग दूक इल्ली शेळ इतलो वो आयलो मानेस्त आनी म्हणालो वो भितर इकताना हॅलो विल्फी म्हणालो हॅलो. हांव धांवून वचून फॅन ऑफ केला. तांचे घरचे फॅन ऑफ केले कित्याक कित्याक म्हळ्यार वो काय उबोड वचत जाल्यार इतलो बारीक आहा न्हय. विल्फी तापलो म्हजेर काय जालें रे आयिल्ल्या मनशाक स्वागत करचें सोडून तूं फॅन ऑफ करताय. मागीर सांगलें आसूं दी म्हणून फॅन घालें. वो आयले वचून विचारलें विल्फी कसो आय तूं. विल्फी म्हणालो नायलो हुशार ना हांव सकाळीं धांवून इल्लें आंग पांग दूक तकली फटाफट इल्लें शेळ ताका कित्याक भियेताय हांव दिता वकात म्हणालो. वय गे जाय तर म्हणालो. आज काडटा आशिल्लें काय व्हडलें कांय ना. आज रातीक जेवण पुरो जाल्या उपरांत जेसिका काणून न्हिदे म्हणालो. तूं घबरला बरी आमी घबरलो. विल्फी घबरलो. मागीर गजाल पळयतना घालें वो मेडिकल रफने आनी गुळी हाडल्या. ती गुळी दिली. त्या गुळयेचें नांव जेसिका. रातीक न्हिदल्या उपरांत जेसिका काणून न्हिदे म्हणालो. आदी सूख ना बा ताजे सूख ना पूण तूं ताजे ओट वचनातलो ओडते दाडा आतां मागीर गणिता पळय पूण ताजे सांगता आनी एक आयकलें तुमी ते दाडा ओट्टू घालें मासली धरूंक येताले भारी सवय विल्फी. सगळे 7-8 जण फ्रेंड्साक आमचे युनायटेड यंगस्टर्स थोडे मेंबर्स आमी परत सांगता वचून मासली धरूंक येची व्हडलो एक तोड आलो मुगेर म्हणल्या कडेन व्हडलो तोड. आयतारा दीस सकाळी 8 वरांचो म्हणालो मिस गिस जाल्या उपरांत परत सांगता मेळचें या म्हणून बरा उलयलें मासली धरूंक मासली धरूंक. जाळ गेळ पुरा कान गेले येवन पयलेक उलो गेलो मिनाक मा गोणी हाड. हांवें म्हळ्यार गोणी घाल्या सायब म्हळ्यार. मागीर मासली धरले मागीर मासली घालला गे ताका गोणी घालला बॅग पावणे ना रे ती मस्त मासली मेळटा म्हणालो. जायत मेटा बरो बैसरल्या मेटा देवून येता आसतना म्हणालो परतो न्हू हें बरें करून वांटून दवर हाळ्यान बरो रेडी करून दवर आमी आत्ता येता हांव मासली धर न्हू अशें म्हणालो. ती बशा मसालो वांटूंक ती गेली जावंक पुरो. आमी गेल्या लेसली सगळ्या तोडान 2 घंटे कितले उळवळ्ळा रे आमकां एक मासलीचे कोरू मेळूं ना. पुरो आयल्या बंद केल्या फाटी येता आसतना विल्फी म्हणालो आतां घरा कशें येचें. हांवें म्हणलें सोलून मसालो तशें न्ही वांटूंक सांगलाय. आतां मासली ना कालें करचें. मागीर आंपर घाटा वचून मार्केटीक वचून 100 तारले काडून गोणयेन घाल आनी दिले न्ही. न्ही आतां तारले हाडले ते हाडले ही काय घालें सांगलें तेंत हांवें म्हणचें ही खंयची बिंकरी गी म्हणून कितें ना जाल्यार तोडान तारल्या ते. हांवें विल्फीले की सांगलें ना रे तिका कळना म्हणालो. ते बरो विशय तिका कळना ती तितून सादू स्वभावाची म्हळ्यार तुमी धरून हाडिल्ली ते तारले म्हणून सांगलें. हे बरो जिवितांतल्यो एक सतां विल्फी रेबेमचान घडल्यात. मात न्ही कलाकारांच्या जिवितांत कला पळयणार कार्य सादर करता आसतना जायतीं सतां आसात. कांय थोडी लिपतीं कांय थोडी उक्तीं. देव बरें. देव बरें करूं डोल्ला तुका. देव बरें करूं. चरण पडून आमचे कर्ण बसयता हांव वर्ण वर्णांनी तुका तोरण बांदयता हांव. स्वर्ण मोलान तुजें नांव सोबयता हांव सोबीत उतरां तेकेत ताचें जिवीत. उडास आसूं हें पळयन जाता आसतना 100 कार्यावळी पयले प्रत्येक जावन आपल्या पोटाचो ग्रास वसोंक नायट कार्यावळींनी टिकेटी विकताले आनी त्या टिकेटीच्या मुनाफ्यान सगळो करसून उरलो तर बचाव. आनी असल्या संदिग्धतेंत आमच्या गांवची स्थिती बदलली गल्फाक लागून.
आणि त्या गल्फाच्या रेवेर जिरिल्ले गामा थेंबे आणि त्या थेंब्याचे मोल जावन हांगासर आसच्या कोलवांच्या घरांक टॅरस आयलें. आमची आर्थीक स्थिती बदलाली, आमची कुटुंबां सुदरालीं आनी आमच्या कितलेशा कार्यावळींक पोशक मेळ्ळे. आनी आज लेगून खंय कार्य जातात तिकेटी विणे. कसलें नशीबवंत आमचें. तिकेट आसली आनी आज तिकेट नाशें पोशकांच्या आदारान आमची कार्य चलतात. हो एक बदलावण. आनी ह्या बदलावणे मदें 2008 इसवेंत पयले फावटी वेलफेबाच्या प्रेरणान हांवें संगी आशिल्लो गल्फ व्हॉयस ऑफ मँगलोर गायन स्पर्धो सादर जाल्लो. आनी त्या उपरांत हर 2 वर्सांक एक फावटी हो चलते आसा. आनी ह्या वेळार गल्फाच्या विविध गांवांक ताणें केल्लें तें पयण ताच्या जिविताचें निमाणें पयण. पूण ताचो स्पिरीट अंतरूंक ना. त्या स्पिरितान ताच्या फुडें ताच्या उपरांत लेगून गल्फाच्या विशेष अभिमानान घडलेल्या जायत्या पदें मदें एक आसा आपुरबायचें पद गल्फा 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 तुका रुणी आमची कुटुंबां. हें आपुरबायचें पद हांगासर पंगड जावन गायन करच्याक फुडें येता सूरज नरोना आनी पंगड तुमच्या ताळयांचो जरूर आवाज. संतोष वाटा तांच्या तोंडात
गल्फागरानो सलाम तुमकां. तुमच्या मनांतल्यान आस कितलीं कुटुंबां उद्धार जाल्यांत. ह्या समाजाचें चित्रण बदल्लां. आज हांगा सरबान पासडल्यांत संस्था वाडल्यात. हें सगळें गल्फाच्या प्रभावानच. बोवा पुरबाच्या सुबीत सुंदर वांट्याचें हें पैन चलत आसतना काव्याळ उतरांनी लेखलेलीं जायतीं पदां आसात. काव्याळ उतरांनी ताच्या जायत्या पदांक कवितेचे गुण आसात. आनी त्या मदें एक सुबीत पद आसा, आज तुमी फुलां नाकात. आनी हें अपुरबाचें सुबीत सुंदर पद नासा सुवें सादर करता एक देण्यावंत नाचपीण टिना इमती. आनी हें गायन करता मलगडी गावपीण लोकां मुगाळ बबिता डेसा. हें सुबीत सुंदर पद नासा सुवें. आज तुम्ही फुलां नाका फाल्यां तुम्ही फुलां गो. फाल्यांचो दीस म्हजो खुशेचो दीस गो. आज तुम्ही फुलां नाका फाल्यां तुम्ही फुलां गो. फाल्यांचो दीस म्हजो खुशेचो दीस गो. फाल्यां एक सोलो येता दोळे भर पळोवंक म्हाका. तयारावे रावूंक आसा पितांबर न्हेसून आंगार. तोवणावे माथ्यार तुमचो माळोवंक आसा गो. माळोवंक आसा गो. आज तुमी फुलां नाका फाल्यां तुमी फुलां गो. फाल्यांचो दीस म्हजो खुशेचो दीस गो. As a